शिरगावचे श्री लयराई देवीच्या जात्रेवेळार घडिल्ले दुर्घटने उपरांत आयतारा महाजनांची बसका जाली। दीनानाथ गांवकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे बसकेक 100 महाजन हजर आशिल्ले। सरकारान नेमिल्ली फॅक्ट फायंडिंग समिती कितेंय म्हणू दुर्घटनेक देवस्थान समिती अजिबात जापसालदार ना असो दावो देवस्थान समितीन केलो। बसके वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण हॉला भायर पुलीस तैनात आशिल्ले। जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती न्हू जाल्यार प्रशासनूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो। ह्या दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या दर एका भक्तांक 1 लाख रुपया तशेंच जखमी जाल्ल्यांकूय आर्थीक मजत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला। दुर्घटना घडली त्याच्याबद्दल विचार निर्णय करपाचो आणि जे कोण ग्रस्त व्यक्ती हा त्यांना श्रद्धांजली हांवें दिली। त्या शिवाय जे कोण इंजर्ड जाले त्यांच्या खातीर देवी कडेन प्रार्थना केली आणि तांकां आमी जे मृत जाले तांकां आमच्या भाजनान सुद्दां एक विशय मांडलो की आमी तांकां कितें तरी आमचे कडेन जी शक्य आसा देवस्थान कडेन त्या प्रमाणे तांकां एक सानुग्रह दिवचें। नुकसान भरपाई म्हणून पूण कितें तांकां दिवचें पूण ते बाकीचे आमचो विचार जालो आनी त्या प्रमाणे भाजनान एक मतान तें ठरयलें की तांकां जे मृत जाले तांकां दिवपाचो कांय अमावंट केला आनी तशेंच दुखाग्रस्त आसा इंजर्ड जाले तांकां कितें तरी दिवचें। साधारण कितलो अमावंट जाल्लो कितलो अमावंट जाल्लो जेन्ना आमचे फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन आमकां दोशी ठरयल्या आतां प्रत्येकाक ऑथॉरिटी म्हणटकूच तांकां डिसिजन घेवपाचें ताका फाल्यां सकाळीं कमी तेंचेर कितें एक्शन घेतली ते आमी मागीर फेस करपाक तयार आसतले कितें तरी आनी मागीर आमी गोश्टी आसतले मागीर की बाबा फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचे रिपोर्ट आसा पळय तर तेचेर आनी कितें आमी एक्शन म्हणजे घेवं बाबा आमचे व्यूज कितें आसा पळय आमी डेफिनेटली गोवोरमेंटाक दितले की आमी वी आर नॉट रिपोर्ट कित्याक आमी सांगलें न्ही आज पासून की आमी आमचे पुरे प्रयत्न केल्ले आसा तांकां सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून थंयसर म्हाका दिसता आमी खंयच कमी पडले ना आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं ओंकारा कडेन कसलोच हादसो जाल्लो ना। जो जाल्लो आसता तो वाटेर 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर अंतराचेर आनी थंय लॉ एंड ऑर्डर पुलीस पळयता एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदारी आसता तेणी ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट ठरयतले कोण गुन्यांवकारी तो हेका कसलो लिगल ना ठरोवपाक न्ही कोण गुन्यांवकारी ते गुन्यांवकारी आमकां ठरोवपाक आमी खंय कोणाक मारूंक वचूंक ना। आमी आमचे जाता तितके प्रयत्न केले कमिटीन की सगळे भशेन वेवस्थीत जात्रा जावची थंयसर कांय गोश्टी आनी तेणी स्टेटमेंट कितें केलें गेले फाटीं स्टेटमेंट हेचेर आमच्या मिडिया कडेन 250 थंय पुलीस आसतले वास्तवीक थंय 5 सुद्दां पुलीस आसले हें आमकां जे कोण अपघातग्रस्त आसा पळय लोक कपड्यांकर सांगले आनी थंय गेले तेंचे फॅमिलीक मेळपा खातीर तेणी सांगलें कोण पुलीस नासले थंय सगळे लोकूच आसले मागीर पुलीस येयल्या कासपाक येतो पडल्या नंतर पूण हो सांगता पळय न्हू हो कितें एज इट इज पपेट ऑफ हें म्हणटात आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा की तो म्हणटा पूण जो अपघात घडलो त्या जाग्यार 5 मिनटांनी घरा पासून पावलो तेच्या कारण म्हाज्या घराचे कडेन मातशें म्हणजे सादारण जात्रे सर हांगसून देवळा कडेन ओंकारा कडेन तितलो 1 वर लागता कमीच कमी तो 5 मिनटांनी पावलो म्हणटा पळय 5 मिनटांनी करलो ते आतांचे कमिटीचेर आरोप जावंक जाय म्हणून ते पर्पजली ते केल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।